जिणेत गंध दिता ती कस्तुरी म्हळ्यार अस्तुरी आणि अशाच अस्तुरींची अस्मिताय आमी तुमच्या मुखार घेवन येता अस्मिताय ह्या कार्यावळीन। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर हांव सारिका शिरोडकर तुमकां येवकार दिता। अस्मितायच्या आयच्या भागान आमच्या बरोबर आसा आमची अशीच एक अस्तुरी जी दुसऱ्यांच्या जिवितान गंधूय दिता आणि रंगूय दिता। मेळुया आमच्या आयच्या सोयरेक आणि जाणून घेवया तिचो हो सुंदरसो प्रवास। समीक्षा करमळकर हरजी हांणी सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट म्हणून गोंयांत आनी गोंयच्या भायरूय खूप नामना केल्या। ते डेस्टिनेशन्स वेडिंग्सान ब्रायडल मेकअप करता, तशेंच टीव्ही मेकअप, स्टेज मेकअप, फॅशन मेकअप, कॉन्सेप्ट मेकअप हातून ताणें एक्सपर्टायज केला। एक्ट्रेस म्हणून ताणें खूपशा पिक्चरांनी आनी वेब सिरीजांनी काम केला। कलेच्या क्षेत्रात योगदाना बरोबर क्रीडा क्षेत्रांतूय ताचो आस्पाव आसा। 25 वर्सां ताणें व्हॉलीबॉल खेळात गोंयचें नेतृत्व केलां। 2017 ताणें मिसीस गोवा हो खिताब मेळयला, तशेंच मिसीस इंडिया स्पर्धेन भाग घेतला। वुमन ऑफ सबस्टन्स हो इनाम तेका कलाकार फाउंडेशन दिल्ली हांणी पुरस्कृत केला। बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट म्हणून ताका खूबशीं इनामां फावो जाल्यात। मेळुया अष्टताशी व्यक्तिमत्व आशिल्ल्या आमच्या आयच्या सोयरेक समीक्षा करमळकर हरजी हांकां। अस्मितायच्या आयच्या भागान समीक्षा तुका येवकार। थँक्यू सारिका। समीक्षा, म्हाका सगळ्यांक पयलीं तुका विचारून दिसता की आतां सुमार तुज्या ह्या करियराक 20 वर्सां जाल्या, पण त्या तेंपाचेर चडशे लोक ह्या फिल्डान चडशे वचनाशिल्ले, पण तुवें हें क्षेत्र कित्याक निवडलें? म्हाका दिसता म्हाका आर्टाची आवड पयलीं पासून आशिल्ली आनी म्हाका खरेंच तो मुमेंट याद येना की हांवें हो प्रोफेशन केन्ना आनी कित्या खातीर सिलेक्ट केलो। कित्याक म्हाका रुची खूब आशिल्ली मेकअपाची, पण तुवें जशें म्हटलें त्या टायमार लोक तितले जागृत नाशिल्ले किंवा त्या क्षेत्रांत चडशे वचनाशिल्ले। गर्ल्स म्हणू शकता तूं, किंवा हांवें गोवान तरी तितके पळोवनाशिल्ले, दो आमची ग्लॅमरस इंडस्ट्री आसा पयलीं पासून चालू आहा। पण वन फायन डे म्हाका याद आसा की हांवें डिसायड केलें की म्हाका ब्युटिशियन कोर्स करपा जाय। सो हांवें म्हजो फूल डिप्लोमा केलो ब्युटी एंड हेरान, आनी तशें हांवें म्हाजो प्रोफेशन चूज केलो। पण कितें तरी असो टर्निंग पॉयंट आशिल्लो तुजो, म्हणजे एक खंय तरी आमी केन्ना कितें चिंतता जेन्ना आमचो रोल मॉडेल आसता किंवा एक खंय तरी टर्निंग पॉयंट येता लायफान आमच्या, तेन्ना आमी खंयचें तरी प्रोफेशन चूज करपाक वता। पण तुज्या लायफान अशेंच कितें तरी आशिल्लें? तशें पळोवंक गेल्यार म्हाका प्रोफेशन आनीक कितें तरी चूज करपाचो आशिल्लो, पण जशें तूं म्हणटा न्ही आपल्या अवती भोवती लोक आसता किंवा तांचे विचार आसता, सो मे बी म्हाका दुसऱ्या प्रोफेशनान वचपाक मे बी त्या टायमार प्रॉपर गायडन्स मेळुनाशिल्लो। पण जेन्ना म्हाका ही रुची खूब आशिल्ली, जशें हांवें तुका म्हटलें आर्ट्सान म्हाका रुची खूब आशिल्ली, जशें स्कुलान ड्रॉइंग करप, म्हणजे एक तो ब्रश घेवन सदांच पेंटिंग बी करप म्हाका खूपच आवडटालें। ब्रशाची आवड पयलीं पासून आशिल्ली? पयलीं पासून आशिल्ली म्हणूं शकता तूं। स्कुलानसून आय हॅव बीन ऑलवेज डुईंग ड्रॉइंग्स आनी म्हाका तशें एवॉर्ड्सूय मेळ्ळा किंवा प्रायजीस म्हणू शकता तूं जे स्कुलान आमकां मेळटा ते सुद्दां मेळ्ळा। रंगोली काडप हे म्हाका पयलीं पासून आवडटा। सो मेकअप सुद्दां एक आर्टच आशिल्लो त्या टायमार, आनी तो एक इज अ आर्ट ऑफ फॉर्म। सो हांवें मागीर म्हाका दिसता डिसायड केलें की म्हाका मेकअप शिकपाक जाय। हय। समीक्षा म्हणलें काय ना, सगळीं जाणां तुका एक एक्ट्रेस, एक मॉडल आणि सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट म्हणून वळखता, पण स्वताक जर तुका समीक्षाक डिफायन करचें पडलें, डिस्क्रायब करचें पडलें, जाल्यार तूं कितें डिस्क्रायब करतलें? तुवें खूपच सांगलें की सेलिब्रिटी आनी हे आनी सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट म्हण, एक्ट्रेस म्हण, एक स्पोर्ट्स पर्सन म्हण, म्हाका दिसता हे सगळे जर कुशीक काडून दवरले जाल्यार समीक्षा इज अ व्हेरी सिंपल वुमन। ताजे स्वताचे खुबश्यो इच्छा आसा, खुबशे डिझायर्स आसा, खुबशे ड्रिम्स आसा, जे आमी खंय तरी हे सगळे तुवें जे नांवां दिली सेलिब्रिटी ताजे सकयल खंय तरी लिपून वता कशें म्हाका दिसता। कित्याक समीक्षा पयलीं पासूनच, आतांच न्हय तर पयलीं पासून जशें हांवें तुका म्हटलां आमी मिडल क्लास फॅमिलीनसून आयल्या,
सो एक सिंपल लायफ आमी पयलीं पासून जगत आयल्या. आमचे फॅमिलीन आमकां आमचे कल्चर रिच्युअल्स हे पयलीं ल्हानपणा पासूनच शिकयल्या. सो आमी सदांच एक सिंपल लायफ जगल्या आनी तातूंत समीक्षा इज अ व्हेरी हंबल पर्सन. शी इज व्हेरी कायंड. शी इज फूल ऑफ लायफ बिकॉज म्हाका एवरी डे नवीन तरेन नवी दृश्टिकोन आमी म्हणटात तातूंत जगण्याची खूब म्हणजे खूब म्हाका बरें दिसता की हांव जेन्ना सकाळीं उठ्ठा न्ही सारिका की हांव पयलीं चिंतता की आयज नवीन कितें करपाचें. आयज नवीन कितें करपाचें. आयज हांव कितें नवीन शिकूं शकता आनी कोणाक तरी खंयचे तरी मनशाक हेल्प करूं शकता खंयचे तरेन. हें सगळ्यांनीच करपाक जाय. आनी एट द एंड ऑफ द डे जेन्ना हांव स्वता वता आनी स्वताक हारशान पळयता आनी एज अ समीक्षा बाकी सगळे कुशीक दवरले जाल्यार म्हाका ते एक सॅटिस्फॅक्शन मेळपाक जाय की हां आय हॅव डन समथींग. So Samiksha, in simple words, you can say she's very kind, humble, very down to earth. She's always smiling. तुका खबर आसतले हासप हे I love smiling. आनी कुशीकच्या लोकांक खुश दवरप किंवा इल्ली म्हाजी हॅपिनस स्प्रेड करप आनी या आय थिंक दॅट्स मेक समीक्षा अ कंप्लीट वुमन or a person, I can say. Wow, great. जशें समीक्षा तुवें म्हणलें की तुजे खूब ड्रिम्स आसा. सो तुजे कितें ड्रीम आसा? सारिका जशें तुवें विचारलें की ड्रिम्स कितें म्हाका दिसता सगळ्यांचेच ड्रिम्स आसता. तुजे आसतले तशें म्हाजे बी आसा. जेन्ना म्हाका रियलायज जालें की ड्रीम म्हणजे कितें स्वप्न म्हणजे कितें स्वप्न पळोवप म्हणजे कितें तेन्नाच्यान हांवें बी खूब स्वप्नां पळयलीं. पण हांव खरें सांगता सारिका म्हाजी चडशीं स्वप्नां आर कंप्लिटेड किंवा फुलफील जाल्लीं आसा. जशें म्हाका सदां स्पोर्ट्सान म्हजें नांव करपाचें आशिल्लें तें हांवें भरपूर केलें. लोक म्हाका पयलीं स्पोर्ट्सान समीक्षा एज अ स्पोर्ट पर्सन म्हणून वळखताले. ताज्या मागीर म्हाका म्हाजें प्रोफेशनान नांव करपाचें आशिल्लें आनी म्हाका दिसता तें सुद्दां बरे तरेन जालें. तें सुद्दां म्हाजें ड्रीम कंप्लीट जालें. ताच्या अतिरिक्त स्कुलान म्हाका सदांच स्टेजीचेर रावपाक आवडटालें. प्लेजान एक्ट करपाक आवडटालें किंवा सिंगींग डान्सींग हें सुद्दां म्हाका खूब आवडटालें. सो म्हाका दिसता त्या क्षेत्रान सुद्दां म्हाका प्रसिद्धी मेळ्ळी किंवा नांव मेळ्ळें. सो म्हाजी चडशी ड्रिम्स फुलफील जाल्या. पण अजून अशे थोडे गोश्टी आसा किंवा ड्रिम्स आसा जी म्हाका अजून फुलफील करपाक जाय. जशी म्हाजी सदांच एक इच्छा आशिल्ली की एज अ वॉलीबॉल प्लेयर हांवें आमच्या जे गोवान वॉलीबॉल प्लेयर्स आसा तांच्या खातीर कितें तरी करचें किंवा एक बरो टुर्नामेंट ऑर्गनायज करचें. हाजे बद्दल हांव सदां उलयताय बी सारिका. आनी म्हाका खूब इच्छा आसा एक टुर्नामेंट असो करपाक बरे लेवलाचेर एक वॉलीबॉल टुर्नामेंट ऑर्गनायज करपाक आनी तो मागीर कंटिन्यू दवरपाक. तशेंच न्ही सारिका म्हाका ओल्ड एज होम किंवा जी भुरगीं आसा ल्हान तांच्या खातीर अंडर प्रिविलेज जी भुरगीं आसा तांच्या खातीर सदांच कितें करपाक आवडटा. सो म्हाजी इच्छा आसा जर म्हाजे कडेन अशें ना की करना आजून सुद्दां हांव करता. जेन्ना म्हाजे कडेन ज्या तरेन म्हाका जाता त्या प्रमाणे हांव ओल्ड एज होम किंवा ही जी भुरगीं आसा अंडर प्रिविलेज किंवा ही ल्हान भुरगीं आसा तांच्या खातीर हांव आनीक खूब कितें तरी करूंक सोदतां. पण एज यू सेड की सगळे ऑर्गनायज आसपाक जाय. सो आय एम वेटिंग फॉर माय सर्टन ड्रिम्स टू स्टील गेट फुलफिल्ड. आनी म्हजो आनी एक स्वताचो स्टुडियो आसपाक जाय. ही म्हाजी आनी एक ड्रीम जें आसा जें हांव very soon I'm trying to fulfill it. समीक्षा तुझे प्रोफेशन अशें आसता की तुका खूब लेट काम करचें पडटा किंवा फूल डे काम करचें पडटा. वेगवेगळ्या स्तराच्या लोकां कडेन तुजें मेळप जाता. वेगवेगळ्या फिल्डाच्या लोकांक तूं मेळटा. पण अशा वेळार जेन्ना एकटी बायल घरांतल्यान भायर वता इतले सगळ्या जगाक फेस करता आनी अशा प्रोफेशनान जितून सगळो ग्लॅमर वर्ल्ड आसता तेन्ना तुका कितें अडचणी येतात? कितें आसतना एक जी बायल मनीस आसता न्हय I always tell and I always say की a woman is very strong. राईट. तिने जर डिसाईड केले न्हय सारिका तर ती कितेंय करू शकता. एक्झॅक्टली. एक बायल आसता न्ही ती आपल्या लायफान खुबशे रोल प्ले करता. तुका खबर एक डॉटर जावं एक भयण जावं एक कोणाची बायल आसता मागीर ती मदर जाता. सो तूं चिंत की ती लायफानूच आपल्या पर्सनल लायफान कितले रोल प्ले करता. तर प्रोफेशन जेन्ना ती एक करता तेन्ना आमी एकदां म्हणटा की अरे शी इज वर्किंग आउट हाऊ शी मस्ट बी मॅनेजींग द हाऊस. तशें कांय नासता. जशी एक हाऊस वायफ आसता न्ही आनी एक वर्किंग वुमन आसता
दोगूय जाणां तितलीच कामां करता. घरा जी बायल आसता ती बी तितकेच स्ट्रॉंगली घर मेंटेन करता किंवा सांबाळटा, भुरगीं सांबाळटा, आपलो घोव सांबाळटा आनी आपली फॅमिली सांबाळटा, प्लस आपली फॅमिली स्वताची सांबाळटा. तशीच जी एक वर्किंग वुमन आसता न्हय ती भायले सांबाळून आपले घरूय सांबाळटा. तिका अडचणी खूब येता, पण हांवें तुका जशें म्हटलें न्ही, एक बायल जर स्ट्रॉंग मायंडान तिने डिसायड केलें न्ही आपल्याक हें करपाक जाय जाल्यार ती तेंच करतली. आनी हांवेंय तशेंच केलें. म्हाकाय खुबशे प्रॉब्लम्स आयले, जशे ओवरनायट्स आसता, आमचे डिफरंट फील्ड आसता, स्पेशली शूट टायमार तुका मेळटा वेगवेगळे लोक, पण यू नीड टू टॅकल विथ देम, यू नीड टू अंडरस्टँड हाव टू डील विथ देम अँड स्टील बींग गुड, कायंड अँड हंबल. यू हॅव टू कीप एवरी वन इन देअर प्लेसीस. सो हें हांव ओवर द इयर्स अँड ओवर द पिरियड शिकलां. सारिका, समीक्षा बरोबर आमच्यो गजाली अश्योच चालू उरतल्यो, पण फुडले प्रश्न विचारचे पयलीं घेऊ एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येया. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार. आनी आमच्या बरोबर आसा अष्टताशी अशें व्यक्तिमत्व समीक्षा, आनी ताच्या बरोबर आमची भासाभास चालूच आसा. समीक्षा, परत एक फावटी तुका विसा उपरांत येवकार. आनी म्हाका सांग की तुवें मिसीस इंडियेक तुवें पार्टिसिपेट केल्लें, मिसीस गोवाय जाला तूं, पण अशा वेळार तुका कितें दिसता जेन्ना बायल लग्न जातकच असल्या कॉम्पिटिशनाक वता आनी चली वता, हितून कितें फरक तुका दिसता? आनी जेन्ना मिसीस अशें कॉम्पिटिशनां जाता हाजेर तुजे कितें व्यूज आसा, कित्याक जावचें, किंवा बायलांक हितून कशें मोटिवेशन मेळटा, किंवा तुज्या लायफान तुका कितें फरक जाणवलो हे सगळें मेळ्ळ्या उपरांत? सारिका, जशें तुवें विचारलें की एक चली मनीस आनी एक बायल मनीस जर असले कॉम्पिटिशनाक वता, मिस किंवा मिसीस, तर तातूंत कितें फरक पडलोसो? तर म्हाका कितें दिसता सारिका, तातूंत जर आमी स्वता विचार केलो न्हय, जशें तूं एक वुमन आहा, जाल्यार व्हडलोसो कांय फरक नासता. कित्याक जी चली आसता न्ही तीच फुडें वचून एक बायल जाता, लग्न जाता आनी तिजो संवसार करता. सो फक्त हातून डिफरन्स कितें आसता असले पेजंटान की जेन्ना एक फॉर गर्ल्स आमी जेन्ना ऑर्गनायज करता पेजंट, तातूंत मे बी क्रायटेरियाज डिफरन्स आसता, आनी जेन्ना वी ऑर्गनायज इट फॉर मिसीस तेन्ना क्रायटेरियाज डिफरंट आसता. जशी एज, जशे सर्टन जे राउंड्स आसता कॉम्पिटिशनाक, ते तातूंत खुबसो फरक आसता. जे दोनूय सिमिलर नासता, खुबशे डिफरन्स आसता. आनी जर तुवें म्हाका विचारलें की म्हाजे कितें चेंजीस जाले जेन्ना हांवें अशें पार्टिसिपेट केलें ह्या कॉम्पिटिशनान आनी हांव फुडें गेलें, जाल्यार जशें हांवें तुका म्हटलें, म्हाका स्कुलान सदांच स्टेजीर रावपाची आवड आशिल्ली आनी हांव स्कुलान सुद्दां हांवें पार्टिसिपेट केलां अशें. पण एक मेजर जे हांवें म्हाजो चेंज जालो लायफान जेन्ना आय गॉट सिलेक्टेड फॉर मिसीस इंडिया. सो तातूंत सिलेक्ट जावन ते विन करून I still remember that date, 26th May 2017. So जेन्ना हांव ते जिखलें तेन्ना म्हाका एज अ विनर म्हणून म्हाका डिरेक्टली मिसीस इंडियाक आय वॉज द फायनलिस्ट. सो पण हांव कितें म्हणटा सारिका, जर आमी एक पेजंट पळयलो न्ही जाल्यार हांव खुबदां चिंत्ता की लोक कितें चिंत्ता पेजंट म्हणजे कितें, की इट जस्ट अबाउट द ब्युटी, की फक्त बरें दिसप होच पेजंट आसता. जाल्यार आय वॉन्ट टू बी व्हेरी क्लियर हियर की जस्ट लुकींग गुड इज नॉट अ पेजंट, ऑर जस्ट लुकींग ब्युटिफूल इज नॉट अ पेजंट. इट इज जस्ट 1% किंवा यू नो अशें तूं मोजक्यान, कित्याक इट्स बियॉन्ड दॅट. इट्स हाव यू आर एज अ पर्सन वेन यू ऑन द स्टेज. तूं जेन्ना स्टेजीर वता, एक चली म्हणून वता, मिस म्हणून किंवा एक मिसीस म्हणूनूय वता, तुजे जे तू स्टेजीर वता तुजो तो कॉन्फिडंट लेवल, तू स्वता कशें प्रेजेंट करता, युअर वोकल, हाव वोकल यू आर. आनी जेन्ना तूं पेजंट जिखता किंवा ना जिखता, तुजो टेक ऑन द सोसायटी किंवा तूं सोसायटी खातीर कितें करूं शकता किंवा करतलें. हांव अशें म्हणना की आउट ऑफ बॉक्स वचून करपाचें, पण तूं कितले पर्यंत करूं शकता, हे सगळे मेक्स अ फूल पॅकेज ऑफ पेजंट अँड इट्स जस्ट नॉट अबाउट ब्युटी. पण जे तू म्हणटा की एक चली फुडें वचून बायल जाता म्हणटा, खरें तूं बायल तीच उरता, पण जेन्ना बायल जाता तेन्ना खुबश्यो रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता, एक लायफान तुज्या एक वेगळेपण येता म्हणटा. कित्याक जेन्ना तूं आवय बापाय बरोबर आसता तेन्ना तूं तांच्या हितून आसता, पण जेन्ना तुजेर लग्न जाता तेन्ना खुबश्यो जबाबदारी तुजेर येता. तूं आतां खुबश्यो जबाबदाऱ्यो घेता, तुजे लायफान आसतल्यो, आनी तूं भायरूय सगळें सांबाळटा. सो हे सगळें मॅनेज तूं कशें कितें करता, आनी ह्या हितून सगळ्यांक स्ट्रॉंगस्ट सपोर्ट कोण आसा तुज्या खातीर?
I will say again, woman is very strong if she decides she wants to do something. तर ऑफकोर्स जशें हांवें तुका सांगलें हांव लग्ना पयलींच्यानूच इंडिपेंडंट आशिल्लें. आय एम अ वर्किंग वुमन. बिफोर मॅरेज ऑल्सो हॅज टू वर्क. पण जेन्ना हांव लग्न जालें ऑब्वियसली म्हाजो क्षेत्र आनी म्हाजो जो हजबंड आसा सूरज हरजी, आय वूड लव टू टेक हिज नेम डेफिनेटली, because he is one more person in my life who keeps inspiring me or motivating me. So जेन्ना हांव लग्न जालें म्हाका अशें दिसता की कांयच म्हाज्या लायफान चेंज जावना, बिकॉज द वे आय वॉज बिफोर ना सारिका, नाव ऑल्सो आय एम सेम एक्चुअली. फक्त जशें तुवें म्हटलें की आमच्यो रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाडटा आनी म्हाका दिसता त्यो सगल्यांकूच आसता, सगल्यांच्योच रिस्पॉन्सिबिलिटी वाडटा. पण आमी आमचें खरेंच घर सोडून जेन्ना एका नवीन घरान वता थंय एडजस्ट करप, तातूंत तूं जर एक वर्किंग वुमन आसा जाल्यार तुवें कशें मॅनेज करप न्ही हें सगळें तुजेर आसता. आनी म्हाका दिसता जशें हांव म्हटलें म्हज्या पेरंट्सान म्हाका वाडयलाच तशें. आय एम व्हेरी ब्लेस्ड टू हॅव सच अ लवली पेरंट्स हू हॅव थॉट मी to be how, because I'm coming from a middle class family as I told you. So आमकां थोड्या गोष्टीन खुश कशें रावप, हॅपी कशें रावप, किंवा सगळ्या बरोबर मिळून मिसळून कशें रावप हें हांवें म्हाज्या पेरंट्सा कडल्यान शिकलां. सो जेन्ना हांव म्हाज्या हजबंडाच्या घरा गेलें, आमची फॅमिली व्हडली आसा, पण तातूंत मॅनेज कशें करप, कित्याक हांव तुका फोटींग सांगिना, कित्याक आय डोंट इवन हॅव अ मदर इन लॉ, आय एम द ओनली वुमन इन द हावज. सो तातूंत सगळें मॅनेज करप वॉज लायक अ बीग थिंग. जशें तुवें म्हटलें की आमी आमच्या घरा कम्फर्ट झोनान आसता, मातशी मॉम आसता, सगळें आमकां अशें दिसता की हें सगळें जातलें सारकें. पण जेन्ना एकदम हांव शिफ्ट जालें न्ही सारिका, इट वॉज टू मच. म्हणजे रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम म्हाका दिसता खूपच आशिल्ल्यो. पण जशें म्हटलें की न्ही, जर मोजके लोक तुका खरेंच तुज्या कुशीक आसा न्ही, दे कॅन बी 2-3 people, पण जे खरेंच तुका सपोर्ट करपी. सो म्हाका असो लायफान मेळ्ळो सपोर्ट वेर आय स्टील वर्क आफ्टर मॅरेज. एंड म्हाका दिसता आफ्टर मॅरेज आय वन सो मच. मिसीस गोवा हें सगळें आफ्टर माय सन वॉज बॉर्न, दॅट टू नॉट या आय पार्टिसिपेटेड इन मिसीस गोवा वेन माय सन वॉज बॉर्न. सो शौर्य. सो म्हाका दिसता तातूंत हितून हांव परत एकूच गोश्ट म्हणून सोदता की आय वील गिव क्रेडीट टू एवरी वन, पण हांगा हांव स्वताकूय क्रेडीट दिवंक सोदता, कित्याक हांवें जर तितलो टायम काडून आशिल्लो सगळें करून, घरा कडलें मॅनेज करून, भायलें मॅनेज करून, जाल्यार आय वुडंट हॅव बीन द पर्सन आय एम टुडे. सो आय डेफिनेटली वॉन्ट टू गिव क्रेडीट टू मी अँड टू ऑल द वुमन्स आउट देर जी खरें स्वता खातीर काम करता तो टायम काडून. सो नथींग इज इम्पॉसिबल वेन यू डिसायड यू वॉन्ट टू डू समथींग. खुबशे लोक आसा जेंकां हांव म्हाज्या प्रवासान मेळटा, आजून मेळटा, पण ऑफकोर्स इट कम्स फ्रॉम माय फॅमिली. जर कित्याक म्हाज्या घरान आमी 2 भयणी आनी 1 भाव. सो म्हाज्या पेरंट्सान केन्नाच आमच्या मदीं डिस्क्रिमिनेशन करूं ना, की चल्याक वेगळे भशेन वाडयलो आनी आमकां दोगांयकूय, म्हाका आनी म्हाज्या भयणीक डिफरंट. जर तूं पळयशीत न्हू, आमच्या घरान हांव एकटेच अशी चली आसा आमच्या फूल फॅमिलीन सुद्दां जे स्पोर्ट्सा खातीर भायर वताले. आय स्टार्टेड मुवींग आउट फ्रॉम द हावज when I was in 7th standard. म्हणजे नॅशनल खेळपाक लागले तेन्ना आय टू ट्रॅवल अलोन, माय पेरंट्स टू नॉट बी विथ मी. सो म्हाका दिसता ते घरा कडल्यान स्टार्ट जाता आनी ते सदांच घरा कडल्यानूच स्टार्ट जावंक जाय. सो म्हाजे पेरंट्स, फॅन्स, फॅमिली आनी ऑफकोर्स हजबंडाचो सपोर्ट आसताच, कित्याक म्हाका दिसता एट द एंड ऑफ द डे ही इज द पर्सन यू लीव वीथ. सो ताजो सपोर्ट आसपाकच जाय आनी सगळ्या बायलांक आसपाक जाय. आनी एट एंड ऑफ द डे इट्स यू हू सपोर्ट यू. सो म्हाका दिसता एक हांव जर हांवें जशें म्हटलें की हांव म्हाका स्वताक सपोर्ट करता, दॅट्स वाय आय एम सिटींग हियर विथ यू टुडे. समीक्षा, तुवें एक तुजो इतलो व्हडलो प्रवास आशिल्लो, तुवें खुबशे अचिवमेंट्स केला, पण जेन्ना आमी खुबदां अशें म्हणटात की एक नटी, एक मॉडल किंवा एक मेकअप आर्टिस्ट अशा तरेन जेन्ना समाजान आज पर्यंत अशा लोकांचें हें आसा की तांकां पळोवपाचो एक लोकांचो वेगळो दृश्टिकोन आसा. मे बी आतां बदलला, पण जेन्ना तुवें करियर स्टार्ट केल्लें तेन्ना ऑब्वियसली लोकांनी तुका खूब क्रिटिसायजूय केला आसतलें. असोय तुज्या लायफान कितें अनुभव आयला? हांव तुका खरें सांगू सारिका, असो अनुभव हांवें स्वता एक्सपिरियन्स खरेंच करूं ना. कित्याक जशें हांवें तुका सांगलें की आमच्या मदीं केन्ना डिस्क्रिमिनेशन नाशिल्लें घरा कडेन. सो वी वर अलाउड एज गर्ल्स इन माय हावज. We were allowed to do what we want to do, live our dreams. Like schoolan, खेळप, ट्रॅव्हल करप,
ताज्या मागीर हांवें तुका सांगलें आय चोज मेकअप एंड हेअर वीच वॉज अ पार्ट ऑफ ग्लॅमर इंडस्ट्री वेर माय पेरंट्स नेवर सेड नो यू कांट टेक दीस डू दीस प्रोफेशन अशें केन्नाच घरा कडल्यान केन्नाच प्रतिक्रिया येवकच ना की ना तुवें हें करप ना तुवें हेंच करप कित्याक तूं चली मनीस तुवें हेच कपडे घालप अशें वागप केन्नाच ना सारकें आनी आजून ना. ताज्या मागीर जेन्ना हांव लग्न जालें इट रिमेन्ड सेम. माय हजबंड ही अंडरस्टँड्स बिकॉज ताजो प्रोफेशन डिफरंट आहा म्हाजो डिफरंट आहा. पण जेन्ना तूं म्हणटा की लोकांचो दृश्टिकोन तर हांव तुका हांगा एकच गोश्ट म्हणूंक सोदता सारिका की लोक आसता न्हय ते फक्त बायलांकच क्रिटिसायज करता मोस्ट ऑफ द टायम. ओके पण कितें आसता तसल्या मनशांचो तूं मायंडसेट चेंज करूं शकना आनी ताज्या खातीर तुवें स्वता चेंज जावप ना. हांव इतलेंच म्हणटा हांव सगळ्यांक तेंच सांगता की तुका जें आवडटा न्ही तुवें सदांच करप. डू वॉट यू लव अँड लव वॉट यू डू. जस्ट डोंट डू इट बिकॉज अदर्स वॉन्ट यू टू डू. स्वता खातीर करप कितें करप तें. सो तुका न्ही तूं खंयच्याय प्रोफेशनान आसूं आतां तुवें म्हणलें हांव नटी ग्लॅमर वर्ल्डान आसा किंवा एक हांव एक्ट्रेस किंवा मिसीस गोवा जालें म्हणून people will criticize me. No, people will rather criticize you if you are a woman, if you are a girl, and if you are in any profession. So तू खंयच्याय प्रोफेशन आसल्यार तुका क्रिटिसिजम आसतलें. तू एक चली मनीस म्हणून तू कितें कपडे घालता तू कशें वागता तू कित्याक इतले मेकअप आयज कित्याक करून गो अशेंच हेअर कित्याक तुजे गो. सो लिव इट. म्हाका हांव फक्त इतलेंच सांगता सगळ्या बायलांक की चड चिंतप ना कित्याक लायफ एकूचदां मेळटा सारिका आनी तुका जें बरें दिसता न्ही तुवें करप. फुडल्या 5 वर्सांक समीक्षा स्वताक खंय पळयता? सारिका हांव म्हाका आफ्टर 5 years खंय पळयता जाल्यार फर्स्ट थींग हांव म्हाका स्वताक गोवानूच पळोवंक सोदता. आय डोंट नो नेवर लीव गोवा एंड गो. आनी ऑफकोर्स म्हाजें प्रोफेशन जें आसा मेकअप एंड हेअर स्टायलिस्ट म्हाका दिसता हांव तातूंत आनीक म्हजें नांव खंय तरी वयर व्हरूंक सोदता किंवा आनीक काम करूंक सोदता. तशेंच म्हाका एक्टिंगेन रुची आसा सो हांव स्वताक खंय तरी पळयता की आनीक हांव बरें काम करूं शकता तातूंत. पण हे सगळे कुशीक जर दवरले जाल्यार आनीक 5 वर्सान हांव स्वताक एक बरी आवय, अ गूड मदर, अ गूड वायफ, अ गूड वायफ, अ गुड मदर आनी yes because as a mother I want to see my son grow in a beautiful person, as a beautiful person. So हे सगळे करून हांव आफ्टर 5 years ताजे कडेन बी तितकेंच लक्ष दिवन ताका एक बरो मनीस करूंक सोदता आनी म्हजे कडेन जाता तितलें हांव लोकां खातीर करूंक सोदता. सो येस आय वॉन्ट टू बी अ बेटर पर्सन आफ्टर 5 years मोर देन वॉट आय एम नाव. समीक्षा तुझो हो सगळो सुंदर असो प्रवास आमी आयकलो आनी खुबश्या बायलां खातीर तूं खरेंच एक इन्स्पिरेशन आसा. आमची खुबश्यो बायल्यो आसतल्यो ज्यो तुका आतां पळयतात तांच्या खातीर तूं कितें संदेश दितलें? थँक्यू सारिका. तर जी बायलां आसा गोवानच न्हय जर कोण बी हो एपिसोड पळयतली किंवा हो समजपाचो प्रयत्न करतली जाल्यार हांव तांकां इतकें सांगूंक सोदता आनी शकता की तुमी जशी आसा न्हय तशीच रावा. तुमकां कोणा खातीर चेंज जावपाची गरज ना. कित्याक जशें हांवें म्हटलें की एक बायल आसता न्ही ताजी बी खूब स्वप्नां आसता लग्ना पयलीं आसूं किंवा लग्ना नंतर आसूं आनी जे ड्रिम्स तुमचे आसा न्ही तुमी फुलफील करात. ताज्या खातीर हार्डवर्क करचो पडटलो तो करात आनी सपोर्ट आसूं नासूं गो हेड विथ युअर ड्रिम्स. लीव इट बिकॉज लायफ एकूचदां मेळटा आनी यू हॅव टू लीव युअर लायफ टू द फुलस्ट. सो इतलेंच मागता की तुमी सगळ्यांनी तुमकां जाय तें तुमच्या लायफान करचें आनी बरे तरेन करचें इतकीच मागणी. ओके. समीक्षान आमच्या सगळ्या पळोवप्यां खातीर खूब बरो संदेश दिल्लो आसा. ते म्हणटा की लायफ तुमकां एकूचदां मेळटा सो लीव युअर लायफ टू द फुलस्ट. होच संदेश घेवन आमची आयची कार्यावळ हांगाच सोंपयता. समीक्षा तूं इतलो वेळ काडून आमच्या कार्यावळीन आयले आनी आमच्या कार्यक्रमाची शोभा वाडयली ताका लागून खरेंच तुका मना पासून देव बरें करूं. सारिका तुका बी खूब खूब थँक्यू आनी म्हाका दिसता सगळ्यांनी गोमंतक टीव्ही पळयत रावपाक जाय कित्याक सारिका तूं खूब बरे तरेन हो शो ऑर्गनायज करता आनी लोकां समोर हाडटा ताज्या खातीर तुका खूब खूब बेस्ट विशीस. थँक्यू सो मच. अस्मितायेच्या आयच्या भागान आमच्या बरोबर आशिल्ले आमचे आयचे सोयरे समीक्षा करमलकर हरजी आनी ताणे खरेंच आपलो हो प्रवास कितल्या सुंदर तरेन घडोवन हाडला तो आमच्या पर्यंत हाडलो. आमच्या फुडल्या भागान आमी तुमच्या मुखार घेवन येतली अशीच एक अस्तुरी आनी तिजो हो सुंदरसो प्रवास. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. देव बरें करूं.